सादे कुडीचे मनशाचे जिवीत चित्रायता मन तुझे साफ तोर आसले जिवीत तुझे गुणांनी फुलोन येता मनान चिंतून काळजान बाळगून जिवीतान घडोवन हाडटा बरे वंशी बरे लोशी जिवीतचे गुणी जावंक पावता नितळ मनान नितळ काळजान फुडें चल राखून तुझें मनीसपण आयलात रिंगले तोले भितर दोनोत क्रेस्काय घेवन वेचेना कोण बरे खोरशी बरे बोक्षी देवाचे रातची प्राय वापरून अंतोस कोण पळय खुशी असणार देवाची कित्याक तुझें मन पळोवन देव दिता दोन सकल देव म्हणून सांगला बेगीन ए तुमकां बरें सांगता हांगा सोडली वचात ना जाल्यार दांडो मारून एक एकल्याचें भेंडूच मोडटलो फाटले फावटी सांगलें न्ही तुमकां परत हांगा दिसल्यार एक एकल्याक शितेच मारतलो म्हणून ए गेले फावटी एकल्याचें भेंड मोडलें तें उगड आसना रे हा मारून दांडो आनी काडू पेंडो हे पळय बेनी इगोर्जीचे बाट हे आमकां पाडो करूंक दी बेनी सिल्वेस तुमी झगड नाकात रे बिश्तेच झगडप सारकें न्हय हे पळय बेनी इगोर्जीचे बाट कोणी भितर उडयला ते अजुनूय कोणूच फिरीत जावना सांगता तुका बरे भाशेन अरे आमी हांगा सोडले मुणकार वर्सां जालीं हे बाट आमच्या ताब्यांत आसा मुणकार आमी हांगा सोडले हे बाट आमचें पळय आतां तुमकां बऱ्यान सांगता पांय भायर सरचे आदीं हांगा सोडले वचात नाजाल्यार मागीर म्हजो गुन्यांव करी नाकात चल या आमी चल रे दीपक या आमी शाबास एकदम बरें केलें जरी तर म्हजें फिरलेलें जाल्यार दांडो घेवन ताचे बेंडूच मोडटलो असलो बाय तुज्याच कास्ताचो हांव मेजाक नवे आयल्यात ते चड सुबेज उलयतात भिरांत पडोवंक बरी तांकां तांच्या आंगार वचो ना जाल्यार ते कोणाकूच भियोचे ना वय पाय हांकां हांव दाखयतां येवन दी परत मोगाच्या बाबा भयणानो मोइसेसा वरवीं देवान आपले पोरशेक गुलामपणांतली भायर काडली तेन्ना सिनाय पर्वतार रोसनार देवान मोइसेसा लागीं 10 मांदामेंत दिलोले तातूंतलो 8वो मांदामेंत चोरूं न्हय अशें आमकां सांगता जाल्यार 10वो मांदामेंत आमकां खडयता की आमी पेल्याचे वस्तूची आशा करूं न्हय आमचें संवसारांतलें जिवीत 4 दिसांचें आदलीं आमची जाणटी म्हणटालीं आमच्या ताळटार एम अक्षर आसत तर मनशा मरतलोय भाव भयणांनो आमकां सगल्यांक मरण आसाच आनी आमी मरतल्या म्हूण आमकां दूख भोगता पूण बरवसो आमकां आसा की ह्या संवसारांतलें जिवीत सारल्या उपरांत बाप आमकां आपले वेगेंत धादोसपणान स्वाद दिवंक रावता थोड्यांक हें मरण बेगीन येता थोड्यांक जिविताचे तेंगशेर पावल्या उपरांत मरण गिरासता पूण एक सोत आमी सगलीं मरतल्यांच आनी मरणांतल्यान आमकां जोडटी रावता हें सोत आमी ओळखून घेवंक जाय जाल्यार भाव भयणांनो कसली जोडटी आमी मरणांतल्यान दितले गाय
दुसऱ्याचें चोरून, दुसऱ्याचें आपलें करून, दुसऱ्यांक एके भाशेन जिवीत आसलेल्यान फोंडान पुरूंक, दुसऱ्यांच्यो खबरो करून, दुसऱ्याचें वायट चिंतून आमी स्वर्गार पावतलीं काय? जें तुका दुसऱ्यांनी केलेलें नाका तें तूं दुसऱ्यांक करिनाका अशें आमकां देवाचें उतर सांगता. तर आमी ह्या संवसारांतले 4 दीस जियेता तेन्ना आमकां जोडटी आसा, सासणाचें सूख आसा, ह्या सुखाचेर आमी नदर मारुया. आनी तेन्ना वायट करपाचें, चोरपाचें, नागोवपाचें, दुसऱ्यांच्यो खबरो करपाचें, दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करपाचें आमी सोडून दिवया आनी सासणाच्या सुखाक आमी तयार जावया. नाजाल्यार आमी इफेर्नाच्या उज्यांत लासून आमच्या जिविताचें निसणटोण नाश करूंक आमी पावतल्या. भाव भयणांनो, सोंपयतना भाग्यवंत इनास लोयलाची उतरां आमच्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक दिलेलीं तीच उतरां परतून तुमकां जोण एकल्याक उगडास करता. आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशा तुका कसलो फायदो? सॉरी दादा, वेळ जालो. इट्स ओके बाय. आमोरी जावच्या आदीं घरांत भितर सरूंक जाय अशें सांगलां हांवें तुमकां. पूण कसल्याय गरजेच्या कामाक लागून वेळ जालो जाल्यार बेश्टें साबालार जावची गरज ना. आज सामकें कुशाल दिसता. कितें जालां तें आमकां सांगचें ना? तुजी कुशालकाय आमकां वाटचें ना? तुमचे लागीं वांटले जाल्यार कोणाक वांटलेले? जाणा दादा, गेल्ल्या सुमाराक हांवें बाट विकतें घेतलेलें तें वय बाय. आयज सब रजिस्टर ऑफिसान वचून हांवें त्या बाटाचो सेल डीड हाडला. वय घे दादा, दवर तुज्या ताब्यांत. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. पळयात, तुमचे फिरगोजेन हें म्हजें निमणें वरस आनी म्हाका वेचे पयलीं बाटा बेसाचो वावर थाऱ्यार घालून वचूंकूच जाय. फादर, तकली सारकीच बेज जाली हातून. एक एकल्याचें एक आयकूंक जाय. होय, हो वावरच तसलो. बसलेले कडेन तकलेक मिरयो घालपाचो. केन्ना काय हो म्हजो टर्म काबार जायचो जाला. घरा लागीं जाल्यार मम्मीच खाता म्हाका एक एकल्याची टेन्शनां घेता म्हणून. पळयात, इगोर्जेचो वाव करप म्हणल्यार तकलेर पेजूच, पूण तो आमी करूंकूच जाय. आमच्या पुर्वजांनी शिताबेन आनी पोट तिडकेन हो वावर केल्लो आसा. ते खातीर आमी सोंसणिकायेन हो वावर करून फुडें सरूया न्हय? फादर, ह्या लोकांक मात पूण खोसी आसना फादर. आतां त्या कातारीन वच पळय, इगोर्जेच्या पाटान रावता तें. केन्ना तर इगोचेक आदार करता तें, केन्ना तर इगो साफ करून तुका दिसला तें फादर. हांव गे म्हजे माय. सिल्वेस्टर, तूं कोणाची खबर करता? तें आनी साफ करूंक दिसतले ते पयशांचेर उडटा. ताचो आजो इगोर्जेच्या बाटाचो पाडो करतालो, देखून ते आफ्रामेंतान तांकां खंय रावंक जागो दिल्लो अशें म्हणून म्हाका पायन सांगलेलें. आजो खंय बाबा देव बिरांतीचो मनीस आनी खी शी सायबा देवचार सामकेंच. फादर, आमी ते शॉपाचे भाडे वाडोवंक जाय न्हय. ते 5 आनी 10 रुपया फारीक करतात ते आतांच्या तेंपार खूब उपकारतात. चोणेका 10 रुपयाचे चोणे पासून दिनात. कितें करूंक जाता बाय? जेन्ना तें भाड्याक दिल्लें तेन्ना आमचे लागीं कागदां नात, आमी करूंकूच नात. ती आतां व्हडलें व्हडलें उलयतात. कितें करुया? इगोर्जेची बाटां ती चोरून खातात. देव तांकां बोगसूं. फादर, कालुसाची दुवातान ज्युनियर इंजिनियर जाला. तांकां पडटा तो बाटाचो वांटो मुणकार कायद्या प्रमाणे घे म्हूण सांगूंक जाय तांकां. वय वय, कालूच देव बिरांतीचो मनीस घेतली ती. हांव उलयतां तांचे लागीं. सांतानाचें कितें करुया? तांकांय बी तशेंच सांगुया न्हय आमी? फादर, सातूचो पूत आमकां पाडो करूंक दिना फादर. सारकोच आंगार येता तो.
बाट आपले पायचे सजमतात ते तांकांय भेटून बाट विकते घ्या म्हणून सांगूया न्हय आमी. आमी ना 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 फादर, हे तुवें नेगोशिएशनच केल्यार बरें दिसता म्हाका. तें चिंतलो सगळ्या लोकांक खडयल्यार बरें जातलें न्हय. सारकें फादर. सारकें फादर. बेनी साधू बसला रे. सिल्वेस्टर यो न्हय. एक सांगो तुका, तुमची जाप करपाची स्टायल मात एकदम बरी हा. तो बसला तो दिसता तुका, तरी आसतना दोळे फुटेले भशेन बसला रे म्हणून विचारता तूं ताका. तुका कांय सजमोचे ना. हो दिवसान बस तिका. दारान आयलेल्या मनशाक रेस्पेद दिवपाक नकळो. सिल्वेस्टर यो बस न्हय. सिल्वेस्टर सांग कित्याक आयलो गो. पयर मेजाचे मिटिंगेक तुमचें नांव आयलोलें बाट विकतें घेवपाक. घेता मरे बेनी. हांव काम करता ना मरे. मागे मातशें रावात. कामाक लागलो म्हणटोच मागीर घेता हांव विकतें. सर्वेर हाडटा आमी बाट मेजून. मुणकार कायद्या प्रमाणे तुमकां तुमची 300 मेत्र जागो मेजून दिता हांव. आनी उरलेली जमीन कितें तूं खावंक सोदता कितें रे? कमिशन घेवन कोणाक विकूंक सोदता? बेनी कितें उलयता रे? 300 मेत्र जागो तुमकां कायद्यान मेळटा. उरलोलें बाट तुमकां मार्केट रेटान विकतें घेवचें पडटलें. असो निर्णय घेतला आमी. निर्णय घेतला आनी निर्णय घेवपाक तुमी कोण? इतली वर्सां जाली हे बाट आमी पळयता. हे बाट तुका कोणाकूच विकूंक मेळचें ना. हें पळय सातू, पयले स्वातेर आमी कोण? आमी फाब्रिकाच्या मेजाचे मनीस. हें नको तूं. आनी दुसरें म्हणल्यार हें बाट दुसऱ्यांक विकलें नाका जाल्यार तुमीच विकतें घेयात मरे. चोर मरे तुमी. जेन्ना तुजो बापूय मेजाक आसलो तेन्ना सांगटाची घातून हांव व्हरून दितालो मरे तुमगेर. चोराची फामील तुमची. आतां म्हजें बाट खावंक येता. बाट खावंक सोदता? बाट खावंक सोदता? आज सोडटी. हांव जितो आसो मेरेन तरी नाच. बाबा भयणानो, सुमानाची कार्यावळ सदांचे पुरी सोमार ते सोनवार 7 वरांचेर मिसाचें बलिदान. येता त्या आयताराक मिसां पयलें मीस 6:30 वरांचेर, दुसरें मीस 8 वरांचेर आनी तिसरें मीस इंग्लिशींतल्यान जातलें 9:30 वरांचेर. बाबा भयणानो, एका पादविगाराचो टर्म एके फिरगोजेन वो काळ 7 वर्सांचो. तुमचे फिरगोजेंत मोगान आनी आपुरबायेन हांवें 6 वर्सां खुशालकायेन सारलीं. जुनाचे 1 तारखेर हांव दुसरे फिरगोजेंत वेता. बाबा भयणानो, इगोर्जेच्या भाटां बेसांचो वावर हांवें जाग्यार घातला. आमचे मुणकार आसात तांकां सोबे माजार खोडोवनय दिता की तुमी भाटां आसात तीं परतून तुमी विकतीं घेयात. मुणकाराच्या कायद्या प्रमाणे ती तुमी घेवंक जाय आनी पेपर कागदां तुमी बरे भाशेन सांबाळूंक जाय. बाबा भयणानो, इगोर्जेची भाटां अशींच आसनात. त्या भाटांत उत्पन्न जाता त्या पिकावडेच्या दुडवांनी ती भाटां भेटयतल्याच्या ओतम्यांक आमी मिसां भेटोवंक जाय. भाट इगोर्जेचें, पूण थोडे मुणकार आसात ते मेजाच्या मनशांक भाटांत येवंक दिनात. तांकां कसलीं कसलीं उतरां उलयतात, मारूंक आंगार येतात. तेच बरोबर आमकां पादविगारांक खुबूच सोंसचें पडटा. पूण देवाच्या मोगा खातीर आनी परजेच्या बरेपणा खातीर हीं उतरां शिराप न्हय, पूण आमी बेसांव कशें मानून घेता. जाल्यार भाव भयणानो, भाटांतल्यान येणावळ येना जाल्यार आमी कशे भाशेन ही मिसां बाट दितल्या मनशाच्या ओतम्यांक भेटयतल्या? रेसरेसां उरतात आनी मागीर घरांत तुमी सुसेग ना म्हूण
बोवाड मारून व्हडल्यान व्हडल्यान रडटात कित्याक तुमच्या जिवितांत शांती ना. एक घोट मनांत उगडास तुमी धरचो. इगोर्जेचें तें आपलें करून इगोर्जेचीं भाटां वो इगोर्जेचीं शेतां भितर घालून कोणूच फेलीज जावंक शकना. बाबा भयणांनो, आदले फिरगोजेन हांव आसतना असोच एका मनशान मेजाच्या मनशान आपलें बाट करून इगोर्जेचें घेतलें. थोडो काळ जालो तो रावलो. उपरांत ताका एक्सिडेंट जालो. हांतरुणार व्हडवडून कोश्टावन तो मेलो. ह्या खातीर तांच्या भुरग्यांनी चिंतलें हें इगोर्जेचें बाट आसा तें आमी परतून इगोर्जेक दिवया. आनी खऱ्यांनीच ताणें केलें. इगोर्जेचें बाट तें इगोर्जेक दिलें. आनी उपरांत तांकां रावूंक शांती, संतोश, कुशालकाय आनी बरेपण फावो जालें. भाव भयणांनो, आमी नियार करुया, आमी सजवून घेवया आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी कृपा हें सजवूंक आमकां बोड ती म्हूण बापा लागीं मागुया. बाय, फादरान मिसार सांगलां ताचेर नियाळ केला तुमी? कित्याचेर दाडा? इगोर्जेच्या भाटांची खबर. वय दाडा, आमी कागदां करूंक जाय न्हू? करूंक जाय हें सारकें आसा, पूण कागदां करूंक गरजेचें तें? फादरानूच करून काड म्हणला न्हू कागदां. वय बाय, पूण त्या विशीं म्हज्या मनांत एक वेगळेंच चिंतप येता. कसलें चिंतप दाडा? बाय, तुमी जाणात एका तेंपार आमचो पुर्वज ह्या इगोर्जेच्या वाटांत काम करतालो. रावंक घर ना तें पळोवन त्या काडाच्या 5 बिगारान आमच्या पुर्वजाचे चुरचुरे करून खूब बांदूंक दिली. त्या उपरांत आमच्या शेपायन मातयेचें घर काडलें आनी आतां हांवें नवें करण करून सिमटाचें घर बांदलां. इतलीं वर्सां इगोर्जेन आमकां रावंक आसरो दिलो. वय दाडा, हांव जाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या जालवंदराचे सदांच उपकारी. इगोर्जींतल्या पाद्री पासोद माग म्हूण शेपाय शेमायन शिकयलोलें म्हाका. आजुनूय मागता हांव. तुमी दोगांय इगोर्जेच्या संस्थेंतल्यान इगोर्जेचो बरो वार करता तें पळोवन हांवूय संतोसतां. देवान पळय आमकां सुखान दवरल्यात. तूं इंजिनियर बिजली खात्यांत, जाल्यार तूं इस्कॉलांत टिचर. दाडा, हांवें बाट घेतला म्हाका ह्या घराचो वांटो नाका. कागदां कोत्ता ती ज्वेलाच्या नांवार कोर सोमती. एकदम बरें चिंतप बाय तुजें. बाय ज्वेला, तूं इस्कॉलांत शिकयता. इगोर्जेच्या इस्कॉलांत तुजो प्रोबेशन पिरियड काबार जावन आतां तूं सर्विसेचेर कन्फर्मूय जाला. जाल्यार कितें दाडा? इस्कॉलांत तुका पगारूय बरो आसा. तुज्यान तुजो संवसार तुजे जोडीचेर करूंक जायना? कित्याक जायना? आमच्या ज्वेलाक ओगूण ना. पूण कितें सांगूंक सोदता तूं दाडा? इगोर्जेन आपल्या भाटांत आमच्या पुर्वजाक रावंक आसरो दिलो. हें बाट आमचें न्हूय बाय. पूण मुणकार कायद्यान तें आमचें जावं येता. एकल्याचें बाट दुसऱ्याच्या नांवार करपी कायदो सारको हो मनांत घडये सारकें दिसो तें. पूण अंतस्करणान हात घालून पळयल्यार सारकें हें ना. सारकें ना जाल्यार आमी कितें करूया दाडा? इगोर्जेचें बाट आमी परत इगोर्जेक दिवया. दाडा, तुका सांगता, पाद्र विकार येवं वो बिशप येवं, आख्खेच बाट दिता जाल्यार नांवार कागदां करया. वतें बाट आमकां नाका. वय बाय, घेवन नी कोणाकूय एक एकल्याचे पांयच मोडून दवरता. बाटांत पांयोच भितर घालून दी. शिकयता सारकें. तूं भिये नाका पाय. हांव झगडटलों. शिकयता सारकें एक एकल्याक. अरे काय बरें शेता दोडेर भाट आमचें परत करपाचें हांकां को कोत्ता हांव. म्हजे फॅमिलीन हें बाट सांबाळलां. ह्या म्हज्या आतांच्यो नातच्यो जोरून
हांवें ह्या भटान काम केलां येऊ दी हांव पळयतलो कोण येता पळय तो Atannano che bundevan col fare colpaci scecoila pe voce pe de vogdiat up de sogliandila raza cico raza dia up de boli scecoila ce dusra ce coru kople civitki de aqua graila Costanzo fol de uditolo civit feliz a toto je Čarosti svoj sogleače Živit ja sam saradne Romanik pon hex morte pon Živit koro suhače फोटोय 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 आमचें जिवीत कितलें म्हूण फोटकिरें जाल्लें आसा कोणाक फोटयता तूं मनशांक तुज्यान फोटोवंक जाता पूण देवाक आमच्यान फोटोवंक जायना आमी ओस्कोत आमी पातकी आमी चुकता आनी दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवन आमच्या जिवितांत आमी बरेंपण हाडटा एका मनशाची चूक तर जाली परतून परतून ताका उगडास करूं नाका बोगसोणें दी आनी बोगसोणें दिता तेन्ना ताची खबर आका ताका दुसऱ्यांक सांगूं नाका स्वत जिवुया स्वता प्रमाणें आमचें जिवीत मांडुया दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवया आनी दुसऱ्यांक बोगसोणें दिता तेन्ना आमी देवा सारकी जाता तूं फोटीकपणाक जेत जाल्यार एका दिसा तुजी चूक तुजी फोट तुज्या माथ्यार पडटली तेन्ना तूं रडोंक बसतलो कित्याक उपकारता दुसऱ्यांक तुवें त्रास केले तुजें जिवीत तूं निसवणपणाक घालूंक सोदताय नियाळ कर आनी हें तुका आशिर्वाद माग नितीन चोल स्वतान चोल फोटिंगपणान जिये नाका तुजें जिवीत निठायेर घाल दुसऱ्यांक चोड फोटोवंक दुसऱ्यांचें जिवीत चोरूंक दुसऱ्यांचें जिवीत नागोवंक दुसऱ्यांचेर जेलसी करूंक रावूं नाका पोवूं नाका तुजें जिवीत थाऱ्यार घाल बोगसोणें माग आनी बोगसोण्यान जिये दादा मेवलो आदवोगाद वय बाय त्या आदवोगादा लागीं फकत नाडबू दिव कितें जालें दादा पिसो जाला काय म्हण विचारता तो म्हाका आमी कितें करतात तें सगल्यांक पिशेपणूच दिसतलें दादा हांवूय म्हज्या हेडमास्टरा लागीं उलयलां दादा तोवूय आसूंक लागलो आज मेत मार म्हूण सांगता तो म्हाका दादा देंवून चार बसला खंय कितेंय जावं फुडें या आमी फाल्यां दुसरें मीस जातोच मेजार बसतले ते पादविकाराक आनी मेजाक सांगुया आमी आमचो निर्णय वय दादा ह्या पावटी नाल्लाचो प्रेज वाडोवया नाल कोण घेतोले मरे घरा लागीं हांवें पाडो केलोलो प्रेज बरो दिला आमचे सदांचे बरो प्रेज दिना जाल्यार दुसऱ्यांक दिवया देव बरो दीस दिवं फादर जेजू तुका करपा दी या गुड मॉर्निंग फादर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
उलोवंक जाय आसलें आमकां तुमच्या लागीं. कालूस बरे भाशेन बाट विकतें घेतलेलें म्हणून सांगलेलें हांवें तुमकां. खालूस भाटाची कागदां करता मरे तूं. भाटाची कागदां कर आनी स्वताच्या घरांत रावून तुका खूब बरें जातलें. आतां तुजी चेडवां बरे सर्वेसेक लागलेलीं आसात. फादर, तेंच उलोवंक आयलोलीं आमी. भाटाचें कागदां करून इगोर्जेचें बाट विकतें घेवंक नाका आमकां. कितें? फादर, आमच्या पुर्वजांक रावंक आसरो नासलोलो देखून इगोर्जेच्या जाणवलदारांनी त्या काळार तांचे चुरचुरे करून तांकां एक खूंप घालूंक मान्यताय आनी परवानगी दिलोली. आमी तांचे चड उपकारी. आतां म्हजी दोगांय चेडवां बरी सर्विसेक लागल्यात. वेलमान आपल्याक एक बाट घेतला आनी जिवेलाकूय बाट घेवंक देव बळ दितलो. ह्या पासत इगोर्जेचें बाट इगोर्जेक परत करूंक कितें करूंक जाय तें पळोवंक म्हूण आमी आयलोलीं. खालूस म्हाका पाद्री जाल्यार 33 वर्सां भोगतात. पयलेच फावट म्हज्या पाद्रीपणाच्या जिवितान तुमी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियेतात ती आनी सादेपणान तुमी आयल्यात तें पळोवन हांव खुशाल जाता. देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं. शाबासकी तुका आनी तुमची सोसोत वाडत वचूं. कसो आसाय? कसो चलता बाब तुजो? निरवले जातात. चवण्यो मातये परी सामक्यो कमी आसात. सगल्याक तेंच रे सांतू. ह्या फुडें आनी दीस बरें ना आमचे. राव रे, तुजो चेडो बी दिश्टी पडना सो. भायर बोटीर बी गेला UK बा. हेच पिकासावना वासा. म्हजो पूत ते जोरीचेर रातचे राती कितें करता कांय सोजमना. हांव म्हणून आतां जाणटो जाला. ह्या काडकान म्हजे लागीं थिंगा वचोंक घडना. सांतान, तुका खबर ना त्या चोरीच्या भाटान चेडे चेडवां ड्रग्स घेतात पळय. सिकिता ना मातसो चेड्याचेर दोडो दवर तुज्या. ड्रग्स घेताकूय Salti, dita toso tungetolo, opta toso bafurta, toso pica burluntolo, bore kelea, bore menta, eu besa galtolo, piwa bitu vomshi, divitamu fototolo, bore vaura ci fora sodas gorasta. Isha caída doce por su favosata. White Korean individuo. Tu mos caída. Tu crudon vilab jivitam tu já tu zorta. Morea vaura ci fora sodas gorasta. Isha caída doce por su favosata. White Korean individuo. Postajka, tu crudo vilab jivitam tu já tu zorta. बाबा, बाबा, बाबा. पाय पाय म्हाका पयशे जाय रे पाय. पयशे जाय. दर्या दर्या सगळे कितें? म्हजो चेडो ड्रग्स घेवन सगळो सोगोत नाशान आसता. आतां हांव कितें करूं? हांव कितें करूं? ए पाय म्हाका पयशे दे रे पाय. पयशे दे.
म्हजे लागीं पयशे नात. हांव खंयचे हाडून तुका पयशे दिवं? ते म्हज्या लागीं विचारी नाका रे पाय. सोदां सोदां म्हजे फ्रेंडूच पयशे दितात रे. आयज सांजे पाटेक म्हाका पयशे फारीक करूंक जाय. म्हाका पयशे हाडून दे रे पाय. बाबा म्हजे लागीं पयशे नात रे. म्हजे लागीं दुडू नात. दुडू नात पाय. दुडू नात पाय. माझी सरबळी, माझी सरबळी, माझी सरबळी, माझी सरबळी. म्हाका पयशे मेळले पाय. थँक्यू हा पाय. थँक्यू. माझी सरबळी. मजुरी दर एकल्याक आपल्या कर्तुबाची मजुरी देव आमकां दिताच. भारतांत एका उतराचो अर्थ आमी उजार करता, कर्मा. कर्म म्हणल्यार तूं आदारताय तें, तुजी करणी. आनी ह्या खातीर हिंदी भाशेन एक म्हणणी आसा, जैसी करणी वैसी भरणी. करता त्या मापान तूं भोगतलोय. नीत भाव भयणानो ह्या संवसारांतूच जाता. आनी मेल्या उपरांत सासणाचें इनाम दिवंक देव आमकां नितीन चलूंक आपयता. जाल्यार भाव भयणानो, आमी पयलीं आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. तूं बरें करीत बरें जोडटलय. वायट करीत वायटाचो परिणाम तुज्या माथ्यार तूं घेतलय. ह्या खातीर भाव भयणानो, आमचें मन, आमचें काळीज नितळ दवरुया. आदल्यांची एक म्हणणी आसा, जाचें मन बरें ताका देव दिता केडें. तर आमचें मन नितळ दवरुया. देव आमकां धन दितलो. सायन मार. कार्लोस, तुवें आनी तुज्या दुवांनी जें पळय केलां तें शाणेपण वो पिशेपण असोच प्रश्न येवंक स्वाभावीक. आयच्या काळार म्हाका वो आनी कोणाकूय हें घडीक पिशेपण दिसो, पूण एका वेळार हें घडीक शाणेपण जाय. हांगार संवसारांत न्हय जाल्यार स्वर्गार तरी. दोतोर, जें कितें म्हज्या कुसियासाक सारकें दिसलां तेंच हांवें केलां. तुमी आयची तरणाटी जें कितें तुमच्या दाडान केलां तें तुमकां शाणेपणाचें दिसता. तुका कित्याक दिसना तेंच आमकां समजना. दुसऱ्यांचें तें आमचें कशें जावंक येता? कायदो आमकां हें दिता, पूण देवान आमकां हाजेवन व्हडलें देणें दिलां. देवाची कृपा हात पाय जोडून आमच्यांनी जायतें जोडूं येता. कार्लोस, वेल्मा, ज्वेला, तुम्ही एक नवो मार्ग दाखयला, नवी वाट. ही वाट घोडे काडोवपाची जायत, पूण ना, तुम्ही दुसऱ्यांक उजवाड दिवचे पासत तुमकांच लासून ही उजवाडाची दिवटी तुम्ही पेटयल्या. शाबासकी तुमकां. देव तुमच्या रिणांत केन्नाच रावचो ना. देव तुमचेर आपलो ओपूट आशिर्वाद घालतलो. देवाचेरूच विस्वास दवरात, तो तुमकां फटोवचो ना.
फादर इतलीं वर्सां हांवें फिरवशेन भाटाचो बॉल सांबाळलो ह्या वावरांत आयज म्हाका बरें ते कुशालकाय म्हाका केन्नाच बगूंक ना ओय फादर सोच सांगता हांव हें चित्र सदांच म्हज्या काळजांत बाळगितलें मन एक आवय जल्म दितेली आवय आतां जल्मांक कितें हाडुया ताचेर आमी नियाळ करुया काळजाचो तेबो आनी कसलो काळजाचो तेबो तूं रिगोयताय मोगाचो मनशापणाचो मोयपासाचो उदारपणाचो निस्वार्थीपणाचो तुज्या काळजांत फकत स्वार्थ द्वेष नागोवन हेंच बिराड करता जाल्यार तुजें मन कसले बरी मनां आनी आवडे दितेलें आमी बरेपण शिंपडावपी मनशां जावया हातूंतूच आमचें बरेपण सूख आनी दादोसकाय बाबा भयणांनो आटापलेली आसा Congratulations. Congratulations. हॅलो फादर हांव बरें आसा तूं कसो आसाय फादर गुड न्यूज सांग फादर थँक्यू फादर थँक्यू व्हेरी मच फाल्यां मॅनेजरान HM लागीं उलयता हांव कितें मॅनेजर लागीं उलयलो तूं ओके फादर फाल्यां येता हांव पणजे ज्वेला कसलो गुड न्यूज हांव घरांत व्हडलें तुजें काजार म्हज्या फाटल्यानूच जावंक जाय दादा वेल्मा आय एम गेटिंग अ प्रमोशन वाव प्रमोशन म्हजें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन पळोवन म्हाका कॉलेजीन शिकोवंक प्रमोशन दिता खूंय देवाक कारगा देवाक दिनवास दर्या दर्या म्हजी काकूत कर दर्या म्हजी काकूत कर म्हाका आनी ह्या संवसारांत रावूंक नाका दर्या तुवें म्हाका एकलोच पूत दिलोलो तो आयज नशाच्या वखदारी आसा राक्स घेता कितें करूं दर्या कितें करूं म्हाका आनी ह्या संवसारांत रावूंक नाका म्हाका व्हर दर्या म्हाका आनी संवसारांत रावूंक नाका म्हाका व्हर दर्या तुज्या फुड्यान म्हाका व्हर दर्या
sade cudice Monșace civici traita Montuce saftorasle Civituce gunani fulorieta Monancitun calzan valgun Civitan godun hata More vom și more luși Civice guni sahung pauta Litol bona, litol cosa Muret sol racconto ce buonispon Ai la crin leve tolerite Quando lotte sky che un vece nacor Bore cor și bore bocși Pe vacerat și praiva prunonto scor Oroi cuși o star de vacii